वर्साच्यो सगळ्यांक तुमकां आमचे जे प्रवासी वर्ग आनी समस्त गोंयकारांक शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन एक मागणी करता की जे हे मोदीन मास्क दिला गेल्या वर्सा ते जाता तितल्या बेगीन काडपाचे लोकांक ते बंद करपाची पाळी जाता तितल्या बेगीन लोकांचेर येवं न्ही अशें मागता एक देवा कडेन मागणी करता। आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करतना सांगपाक सोदता की जे वाहतूक खात्याचे आयज डायरेक्टर आहा राजेंद्र सातार्डेकर हे जेन्ना फोंडा म्युनिसिपालिटीन काही वर्सां पयलीं जेन्ना चीफ ऑफिसर म्हणून काम करताले फोंडा म्युनिसिपालिटीचे त्या वेळाचेर 2006 ते 7 आनी 2007 ते 8 ह्या 2 वर्साचे त्या वेळार फोंडा म्युनिसिपालिटीचे ऑडिट जाल्ले आनी त्या ऑडिटान जे ऑडिट ऑफिसर आसता तांकां आदळून येयल्ले की थंयसर 40,77,000 घोटाळो जाल्लो आसा। जो रेव्हेन्यू कलेक्ट केल्लो आसा फोंडा म्युनिसिपालिटीन तो ह्या 2 वर्सांक वार्षिक अहवालान ह्या 2 वर्सांक 40,77,000 हडप केले गेले आनी हेची लायबिलिटी खंय तरी 3 मनीस फोंडा म्युनिसिपालिटींतले पयलो जो कॅशियर आसलो अली मुजावर म्हणून तो एक, दुसरो एकावंटंट कालिदास नायक म्हणून आसलो तो आनी तिसरो चीफ ऑफिसर राजेंद्र सातार्डेकर हेंचेर दवरली गेली त्या वेळाचेर। आनी फोंडा म्युनिसिपालिटीन आपले जे हेड ऑफिस आहा डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन त्या डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाक कंप्लेंट बरयली। त्या कंप्लेनीच्या आदाराचेर डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनान विजिलन्स डायरेक्टर ऑफ विजिलन्स आहा तांकां कंप्लेंट केली आनी तांकां ह्या संपूर्ण प्रकरणाची चवकशी करपाचे आदेश दिले। तशीच फोंडा म्युनिसिपालिटीन दुसरी कंप्लेंट फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर केली CR नंबर 365 ऑफ 2012 ह्याच्या अंतर्गत ही FIR रजिस्टर जाली फोंडा म्युनिसिपालिटीन आनी थंयसरूय चवकशी करपाचे आदेश दिले गेले। आता हे सगळे प्रकरण घडलां आसतना एक अजापाची गजाल म्हणजे की हे प्रकरण भायर येतात 2008 खंय तरी जो अली मुजावर म्हणून जो पळय कॅशियर आहा हेका मरण येता आनी आमकां संशय आहा की हांगासर की ताका आत्महत्येक खंय तरी ह्या दोगांयनी उरलेले कालिदास आनी राजेंद्र सातार्डेकर हेंच्यान ताका आत्महत्येक प्रवृत्त केला। हेची सखोल चवकशी आयज पर्यंत जावंक ना पूण आमी ती आतां मागतले हितून हेच्या फुडें कितें। तशीच दुसरी गोश्ट म्हणजे ताका मरण येयल्या उपरांत ज्यो FIR रजिस्टर जाल्ली फोंडा पुलीस स्टेशनान ती खंय तरी फूल लायबिलिटी ह्या मनशाचेर मेल्ल्या मनशाचेर घालून ताका बळीचो बोकरो करून हे दोगूय जाण कालिदास आनी राजेंद्र सातार्डेकर हेंच्यांनी थंयच्यान आपणी सुटका करून घेतलेली आसा। विजिलन्स तक्रार जी आहा विजिलन्सान इन्क्वायरी पळय आहा ती विजिलन्सांतली इन्क्वायरी थंयच आहा ऑलरेडी। थंय विजिलन्सान ऑलरेडी PSCचो रिपोर्ट सुद्दां गेल्लो आसा की हो घोटाळो जो घडला त्या बद्दल सिरियस एक्शन घेवचो जो PSCचो रिपोर्ट सुद्दां गेला पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचो पण तरी विजिलन्स सगळे हे प्रकरण घेवन न्हिदल्या। आनी आश्चर्यजनक म्हणजे हांगासर गोश्ट की हो राजेंद्र सातार्डेकर जेन्ना जेन्ना प्रमोट जाता 2013 हेका प्रमोशन येयलें आनी प्रमोशनाच्या वेळार पर्सनल डिपार्टमेंटान विजिलन्सा कडेन मागले की हेचेर कसली केस आहा काय म्हणून। तो विजिलन्स डिपार्टमेंट जी इतली सिरियस केस आहा ही कोणी साद्या मनशान करूंक ना। ही केस जी आहा एक फोंडा म्युनिसिपालिटीन केल्या स्वता आनी एक जी आहा ती डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करता। इतले आसतना ह्यो केसी ज्यो आहा ह्यो दामून दवरून ह्या राजेंद्र सातार्डेकराक 13/8/2013 एकदा विजिलन्स क्लियरन्स दिले प्रमोशनाक परत 13/1/2015 परत विजिलन्स क्लियरन्स मागले पर्सनल डिपार्टमेंटान त्या वेळारूय ताका दिले गेले परत 12/6/2017 परत विजिलन्स क्लियरन्स मागले गेले प्रमोशनाच्या टायमार त्या वेळारूय ताका दिले गेले। तशेंच आतां रिसेंटली 16/10/2020 परत विजिलन्स क्लियरन्स मागले गेले पर्सनल डिपार्टमेंटान त्या वेळारूय
ताका ते दिले गेले. आता तुमकां सांगलेल्या प्रमाणे पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचो रिपोर्ट आहा ह्या संदर्भात की सिरियस जे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड जे आसा हे घडलेले आसा. तरी जाण आश्चर्यजनक गोष्ट म्हणजे कितें की ताका विजिलन्स क्लियरन्सां सगळी टायम टू टायम दिल्या. त्या हेचे वरसून दिसून येता की हो मनीस कितलो पॉलिटिकली आनी कितले हेचो पावर आहा पळय तो ह्या सरकारान कितलो हस्तक्षेप आहा हे खंय तरी दिसून येता. आतां जेन्ना फोंडा मुन्सिपाल्टीचेर तक्रार नोंद जाल्या तेन्ना इमिजिएटली येदो व्हडलो एमावंट 40 लाखाचो एमावंट जेन्ना कोण अडोप्ट करता इमिजिएटली अरेस्ट जावपाक जाय. पूण हांगासर एकूय अरेस्ट जावना हे आश्चर्यजनक खंय तरी आसा. आनी हे सगळें दिसून येता की पॉलिटिकल प्रेशराचेर ह्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी आहा ह्यो घडलेल्यो आसा. आतां ह्यो म्हायती अंतर्गत कायद्या खाला 2000 रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टान आमी सगळे काडल्या. सगळ्या डिपार्टमेंटांच्यान जी म्हायती आवश्यक घेतल्या आनी ती म्हायती सगळी लावन आयज हांवें चीफ सेक्रेटरी जो राज्याचो एडमिनिस्ट्रेटीव हेड आहा आनी चीफ विजिलन्स ऑफिसरूय जो आसा ताका एक पत्र बरयल्लें आसा की हितून ओम्बुड्समॅन किंवा डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस किंवा सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस हाका अपॉयंट करचो आनी जी राजेंद्र सातर्डेकराची चवकशी आहा ती चवकशी तेचेर लावची. जी सगळे कडेन खंयचोच आजून पर्यंत निपक्षपाती चवकशी जावना ती इमिजिएटली तेची चालू करची आनी तो पर्यंत ताका ह्या पदा वयलो सस्पेंड करचो. कारण जर तो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट म्हणून जर पदार उरात जाल्यार तेचे वेगवेगळ्या मंत्र्यां कडेन आयज हीच संबंद आसा. त्या पदाचेर बसून हांव सरळ आरोप करता की हो मनीस वाहतूक मंत्र्या सकट सगळ्यांक पयशे पावयता व्हरून. तेन्ना हेचे हीच संबंद आहा ते जपपाक लागून बाकीचे जे मंत्री आमदार आहा हे एका सांबाळपाचो प्रयत्न करतले. ताका लागून एका इमिजिएटली सस्पेन्शनाचेर घालपाचो ह्या मनशाक. जो कोण कालिदास नायक हो ऑलरेडी रिटायर जाला तेचे सगळे इतलो व्हडलो घोटाळो आसतना तेचे सगळे पेन्शन ऑलरेडी सगळे दिवपाक स्टार्ट केले सरकारान. तशेंच जो अली मुजावर जो मेला तेचेय सगळे पेन्शन ऑलरेडी सगळे क्लियर करपाक सरकारान सुरवात केल्ली आसा. आनी आयज राजेंद्र सातर्डेकर म्हणटा हो आश्चर्य रित्या आयज सरकाराची सगळी पदां भोगता, सरकाराचो पगार घेवन खाता, सरकाराच्यो सगळ्यो फॅसिलिटी घेवन खाता. तेन्ना आमी मागता आयज चीफ सेक्रेटरी कडेन मागला हांवें की ही तेणी राजेंद्र सातर्डेकरान हे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड करून कॉग्निजेबल ऑफेन्सीस कमीट केल्ले आसा. तेन्ना क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी, चिटींग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसयूज ऑफ चेअर आनी एबेटमेंट फॉर सुसायड ऑफ श्री अली मुजावर आनी कॉमन इंटेन्शनान तेणी जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड म्हणजे 44,77,000 जो केला त्या संदर्भात तेचेर लॉफुली एक्शन घेवची आनी आमी मागलेल्या प्रमाणे DYSP लेवल किंवा SP लेवल किंवा ओम्बुड्समॅन हांकां नियुक्त करचे आनी हेची चवकशी करपाक लावची. आनी 15 दिसाचो हितून टायम दिल्लो आसा नाल्यार आमी 15 दिसां भितर एप्रोप्रिएट फोरमाचेर वयतले म्हणून सांगलें. आयज दुख्ख दिसता की येदे व्हडले घोटाळे करणारे मनीस आयज डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट बी अशा म्हत्वाच्या पदाचेर बसता. आयज कितल्याशाच लोकांचो कमर्शियल ट्रान्सपोर्ट व्हेकल जे आहा, बस ऑपरेटर आहा, टॅक्सी ऑपरेटर आहा आनी प्रत्येक मनशाक आयज ह्या वाहतूक खात्या कडेन संबंद येता त्या मनशाक असल्या ऑफिसरांक फेस करचें पडटा आनी थंय हे आपल्या कदेलीचो वारंवार गैरउपयोग करता आनी प्रत्येक फावटी सामान्य मनशाक अडचणीन हाडपाचें हें काम करता भ्रश्टाचाराक लागून. हांव सरळ आरोप करता की हो जो डायरेक्टर आहा हेका पयल्यान ऑर्डर महाराज नांव दवरलेलें, फक्त हो बसता आनी ऑर्डरी काडटा म्हणून थंयसर आनी कांयच काम करिना, एडमिनिस्ट्रेटीव कसलेंच काम हेका येना. तेन्ना ह्या डायरेक्टरान फक्त आयज जर कितें केलां जाल्यार पयशे घेवन फक्त पोस्टिंगां दिवपाचें काम केलां सगळ्या ऑफिसरांक. आतां रिसेंटली काल ज्यो पोस्टिंग ट्रान्सफर ऑर्डरी येयल्या तितून प्रत्येक चॅकपोस्टाचो एक प्रोटोकॉल आहा. आयज पर्यंत जे चॅकपोस्ट स्थापन जाल्या ते आयज पर्यंत 3 इन्स्पेक्टर प्रत्येक चॅकपोस्टाचेर नियुक्त केले गेले. म्हणून ह्या डायरेक्टरान फर्स्ट टायम इतिहासान केरी चॅकपोस्टाचेर 1 लाख कोण मायज दिता ताका 34 इन्स्पेक्टर घालून पोस्टिंग दिल्ल्या. प्रेझेंटली कालच्या ऑर्डरीन मोल्या चॅकपोस्टाचेर 4 इन्स्पेक्टर घालपाचो, 1 लाख मायज कोण दिता ताका व्हरून 4 इन्स्पेक्टर घालपाचें काम हेणी केलां, डायरेक्टरान केलां. प्रोटोकॉल जो आहा इतल्या वर्साचो तो मोडीत काडलेलो आसा.
म्हणून हेचे वरसून भ्रष्टाचार खंय पावला वाहतूक खात्यान. आयज बॉम्बेच्यान बसी येता, त्या बॉम्बेच्या बसीक वयर कॅरियरां लावना, त्या बसीक कॅरियर करून सर्रास ह्या एनफोर्समेंटाच्या फुड्यान आयज त्यो बसी चलता बॉम्बेच्यो 3000 एके बसीचो हप्तो हे कलेक्शन करता एका ट्रिपीक. पयसो खंय पावलो. पण वारंवार हांव सांगता की असले 40 लाखाचे अफरातफर केल्लेले डायरेक्टर जेन्ना वाहतूक खात्यान हे सरकार हाडून बसयतले तेन्ना हे करप्शन खंय तरी वाडत वयतले. आमकां हेचो फेस करचो पडटा, आमकां फेस करचे पडटा. बस ऑपरेटर म्हूण आमी आयज हो डायरेक्टर येयल्ल्याक प्रत्येक कडेन भ्रष्टाचार माजलेला, प्रत्येक गोश्टीक आयज पयशे दिवचे पडटा. तेन्ना चीफ सेक्रेटरीन हेची येता त्या 15 दिसां भितर दखल घेवची. ना जाल्यार आमी अखिल गोवा बस मालक संघटने तर्फे हेका इशारो दिता. हेणी बेगीन त्या पदा वरसून पांय उतार जावचो, नाल्यार सुप्रीम कोर्ट पर्यंत वयचो पडो. पूण हेका अरेस्ट करून भितर घातल्या शिवाय आमी वोगी रावचे ना. हेका इशारो दिवंक सोदता तुमच्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान आनी सरकाराकूय. तेन्ना ह्या डायरेक्टरान जो फुटींग मनीस, जो निर्लज्ज आनी नालायक मनीस जो पळय बोललेलो आहा पळय, जेची पात्रताच ना येवन हांगा बसपाची, त्या मनशाक इमिजिएटली सरकारान काडून उडोवचो. बरो ऑफिसर कोणी हाडचो आनी जनतेक जे कोण वाहतूक खात्या कडेन संबंदीत आहा ती जनता येता त्या जनतेक न्याय दिवचो प्रयत्न करचो. सुदीप 3-3 हजाराचे हप्ते घेता म्हणलं पळय, ते तुजे कडेन एविडन्स आहा? कित्याक एविडन्स कित्याक जाय? बॉम्बे बसीच्यो वच आनी शूटिंग काड. वयर कॅरियरां केल्ली आहा पळय, ती लगेज हाडटा पळय तेजे 3-3 हजार घेता. ती कायद्यान आहा काय म्हणून ताका विचार, फोटो काड बॉम्बे बसीचो आनी ताका वचून विचार ही कायद्यान आहा, ही कित्याक केल्या काय म्हणून विचार. ते पयशे घेता म्हटल्यार 3-3 हजार ते कशे कळ्ळे काय म्हणटा? अरे पयशे दिता म्हणूनच कॅरियरां घालता न्हू वयर बसीचे. पयशे दिता म्हणूनच तो कॅरियर घालता न्हू ओनर बसीचो. मागीर तूं हो जर पयशे घेवपाचे बंद करीत आनी तूं तर ताका सकयल तर चवकशी करची, काडपाक लायतलो, जे कायद्यान लावना. हो मनीस आयज सांगपाचें म्हणल्यार इतलो इन्फ्लुएन्शियल आहा की तुमकां हांवें सांगलें पळय 4 ते 5 फावटी हेका आतां विजिलन्स क्लियरन्सां दिली वयता. येदी व्हडली कंप्लेंट 40,77,000ची कंप्लेंट पेंडींग आसतना हो खंय तरी तिका वाटाण्याच्यो अक्षरां लायता आनी पॉलिटिकल प्रेशर धरून आयज टायम टू टायम आपली प्रमोशनां करून घेता. म्हणजे हेचे वरसून दिसून येता की हेचे खंय सगळे हातपाय जे आहा ते गुंतलेले आसा आनी खंयच्या राजकारण्या पर्यंत पावल्या हे आमकां थोड्या दिसान कळटलें. फक्त कितें आहा निपक्षपाती. आतां कितें आहा हितून हो एकूच मनीस उरलेलो आहा जो कामाक गव्हर्मेंट ड्युटेक म्हणटा तो एकूच मनीस उरलेलो आसा. तेन्ना हेका अरेस्ट करून जेन्ना भितर उडोवन कायद्या प्रमाणे हेजे स्टेटमेंट घेतले तेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी उघड जातल्यो. सुदीप ती विजिलन्सान केस आसा म्हणटा ती ती केस रजिस्टर जावना. इट इज प्रायमरी म्हणजे तेजी इन्क्वायरी चालू आसा किंवा तेचे तशी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी चालू आसा. सो प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी चालू असताना एंड देर इज नो ऑफेन्स रजिस्टर्ड ही कॅन गेट अ क्लियरन्स फ्रॉम द विजिलन्स की अजून तुझे बाबा तुझे अजून काही कंप्लेंट म्हणजे रजिस्टर ना. विजिलन्स क्लियरन्स कितें विचारता जाणा? विजिलन्स क्लियरन्स जेन्ना पळय विचारता न्हू तेन्ना ऑफेन्स रजिस्टर बी म्हणून विचारना पळय. हांगा सादे भाशेन विजिलन्स क्लियरन्स मागता. तुका एक वाचून दाखय कितें म्हणून मागता. आय एम डायरेक्टेड टू स्टेट दॅट द डिपार्टमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग द प्रपोजल ऑफ प्रमोशन ऑफ सिनियर स्केल टू ज्युनियर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ग्रेड ऑफ सिव्हिल सर्व्हिस. इट इज देअरफॉर requested to intimate this office as to whether there were any vigilance case or disciplinary proceeding pending or been contemplated against the following senior scale officer as the earliest. पण हांगा कितें विचारता तो फक्त विजिलन्स केस विचारता और डिसिप्लिनरी प्रोसिडींग. हे विजिलन्स केस तेजेर आसा ऑलरेडी तामणकारान केल्ली न्हू किंवा साद्या मनशान केल्ली न्हू, एक डिपार्टमेंट करता. ती केस ऑलरेडी आसा, इन्क्वायरी चालू आसा, PSC अपॉइंट केली, PSCन रिपोर्टूय दिलो कितें प्रोसिडींग हे आनी प्रोसिडींग जे आहा ते कंटेम्पलेटेड ऑलरेडी केल्ले आसा. मागीर कशी दिली आनी केस आसा म्हणजे केस इज नॉट रजिस्टर्ड. केस आसा. अरे कशी रजिस्टर ना? मागीर रजिस्टर करिनासतना फायली बी सगळ्यो कश्यो ताब्यान घेता? दॅट इज अ प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी. प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी तीच न्हू. ललित कुमारी जजमेंट पळय आहा तितून पयलीं सांगला न्हू प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी कर आनी सफिशियंट जेन्ना एविडन्स गावले तेन्ना FIR कर किंवा फुडली कितें आहा ती कारवाय कर. हांगासर इन्क्वायरी तर तूं 5-5 वर्सां करतलो. 2007 ते 2008 मेळयली केसी. आयज केन्ना खंय आमी 21 आनी विजिलन्स डिपार्टमेंट हे घेवन न्हिदल्या हें कळना. हे राजकीय दबावाचेर घेवन न्हिदल्या तें कळना. कितलो टायम जावो असली सादी इन्क्वायरी करपाक? पळय ऑडिट रिपोर्ट तुका दिलो,
ऑडिट रिपोर्टाच्या आधारार कंप्लेन केली, PSC रिपोर्ट येयलो आनीक कसली हे जाय. ना तेच बेनिफीट घेता की सो फार नो केस इज रजिस्टर्ड यू कॅनॉट तेजे प्रमोशनाक तूं हें करपाक ना. शकना. परत केस रजिस्टर जायना. केस रजिस्टर जातकूच ओके ही कॅनॉट बी प्रमोटेड बिकॉज देर इज अ केस इन्क्वायरी दीस इज ओनली अ प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी. सो प्रिलिमिनरी इन्क्वायरीन तुका ते तुजें प्रमोशन वाडोवपाक शकना. ना तुकाय विचारलेले सगळें वाचून ते दाखयलें. बरोबर आहे. तू मागीर केस हे आतां बरोवन ऑफिसर धाडटा पळय ते व्हडले नो पळय तूं हे जे बरोवन धाडटा ऑफिसर ते पिशा काय आमी पिशा. इंटरप्रिटेशन आमी कितें करूंक शकता. पूण हांव तुका कितें सांगता हे वाचून सांगता न्हू, हेच्या प्रमाणे दिवंक शकना न्हू. दिवंक शकता जाल्यार तूं सांग. इट इज इंटरप्रिटेशन. ते करता आपल्या सोयीक लागून. कोण विजिलन्स अधिकारी यांच्या कडसून पैसे घेवन खावंक जाय म्हणून करता. हितून आर्थीक पळय आयकून घे, हितून आर्थीक व्यवहार नासलेल्या शिवाय ह्यो गोश्टी घडना. कळ्ळें न्हू. हितून आर्थीक गोश्टी घडटा. जेन्ना पयशांचे व्यवहार आहा तेन्ना ही दिली वयता. कळ्ळें हां ना. चीफ सेक्रेटरी विजिलन्स चीफ विजिलन्स ऑफिसर तेणी आतां कितें आहा ते आयज ह्या रिप्रेझेंटेशनाचेर एक्शन घेवंक जाय. नाजाल्यार आमी ठरयला कितें करपाचें. लोक ऐकता ACB आहा अंडर ITI स्टेटस मागला विजिलन्सा कडेन कितें खंय पावला केस ही? पेंडींग इन्क्वायरी आहा. पेंडींग इन्क्वायरी आहा. जालें.